What's up guys, welcome to my new vlog आणि परजना के गुड मॉर्निंग. घंटे जल्ले 7:25. आज म्हाका ब्रेकफास्ट करचाना तर आज आमगेल ब्रेकफास्ट आणतो शेवई. शुभदाल अम्मान ऑर्डर दिला 9 घंटा इतला येत के आज शेवई ब्रेकफास्ट आणतो. आम्ही करनी आम्ही लेखलाल करची करनो बट ते दांतीना आमगेला. तर नेक्स्ट टाइम पळोया सांगला शुभदा का केस एक काम करूया शेवई ओटू असनो उमण लायक जाता तर असनो उमण करूया बटाट्याच्या. सुपर कॉम्बिनेशन त्या एक नंबर द टेस्टी त्या वड असं फ्रिजांत त्या वड असणं हांव कांतीता फटाफट थंग वड असं हांगा दूदय काडता च्या खातीर. म्हाका शेवे वट्टो असणं उमण असणं एक नंबर लागता. तुमकां कसन लागता शेवे वट्टो तुम्ही कसन खाता ती म्हाका तसं कळमो बेस्ट लागता. आनी कसं ना दाळी तोय असं आनी म्हाका दिसता खंयचे ग्रेवी वट्टू ते शेवय लायक जाता दिसता न्हू. तर उमण सुपर कॉम्बिनेशन. कंदितन कसं झालं पुरा भायर येयलें आख्खो कट्ट करून घालता दिसता. इतली सोय आसा बाकी दिसता हें कट्ट करून घालता. तर च्या रेडी आसा आनी हांगा पावसूय आयलो तर जोर आयला. हां तेंची आषाढ स्टार्ट जाला न्हू आनी पावस लागला. आतां फटाफट आतां च्या पिवया मेगेल टायमय जाता तसो म्हाका आतां क्लास घेवचें आसा. तर जस्ट मेगेल हांगा आतां क्लास जालें. आतां ही जस्ट तो गोचून आयली तिका अन्न एक शेवय हाडून दिल्या पॅकेट आणतो शेवय असं ब्रेकफास्ट आमके शेवई तो उमण जायनी येदोळ ते हांगा तावळ दाखवून हांव सोय काणतून दवरलेले. मेगेल वेट करते व्लॉग करच्या खातीर. ही एकली कर ना व्लॉग. मागीर ह्यो म्हणटा तू अशी शूट केल्या तू तशी शूट केल्या तुझी घरी रेड मिरची खंय दवरला. बेडगी मिरची रेड मिरची न्ही थंय आसा आमगेल बेडगी मिरची सुपर. ही गेल्या टी शर्टाचे कलर बेडगी मिरची म्हणके जाला. यांगाला मिरसांग ते भाजू का गोतच तुका कसं घालचे चिंचाम म्हाका गोत ना हांव येदोळ ते कर न्ही. हांव केला बट हांव विसरली. हा तू वर्सा एक पटी करची तू. चिंचाम घालचे कोथंबरी विपंदरी घालचे ना हांवें ना कसं उडगाच येणार चिंचाम. बटाटे उमण जाता की बटाटे तू म्हण जाता कत ना. ओके 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 आता चिके आम्ही रिसर्च करता ती. होय आता रिसर्च इन्व्हेस्टिगेशन चालू असं. तू म्हाका खाली फकत जज करता. रेसिपी पळयल्या सिंपल असं काय ना रोस्ट करच्या ना डायरेक्ट मिक्सर घालचे. आय फील हे सोय म्हणून जाताला आणि की जाऊ का आणि विंगड कसं ना यांची कट करी आणि त्यांची घाल सोडी काय नाही ना सीधा मिक्स करची न्हू. आणि कसं तू कापून दी मग कापून कसं सांगचे कापून घे. चलो हांव कापून दित तिका. तर हांगा आतां मिक्सर तू बेडगी मिरसांग आता सोय घालतस चिंचाम सुपर मीठ उदक घालनो लायक करून पेस्ट रेडी करचे. तर मीठ घालतस उदकय घालले सुपर कॉम्बिनेशन शेवय ओटू एक नंबर कॉम्बिनेशन. तर आता मिक्सर घाला. आता मिक्सर ऑन करूया आणि ग्राइंड करूया. पेस्ट रेडी झाला सुपर. बटाटा सिंधू का आणि बटाटा सिंधू नु बॉईल करच्या दवर का पील करूया फटाफट. उद्दा तापोच्या दवरला आणि सीताक आधा नाही दवरला तो बटाटा कट झाला सुपर एक नंबर. बटाट बॉईल जात तसं पेस्ट रेडी झाला. आता या बटाट बॉईल केलं की या पेस्ट घालच्या उकळ येवचे हिंग घालचे आणि मागीर नारळाल तेल घालचे. वय मागीर आयसिंग ऑन द केक. नारळाल तेल आयसिंग ऑन द केक वय ते ऑइलिंग ऑन द केक दे नाही आम्ही अशी म्हणची ताका आमगे उमणाची आयसिंग ऑन द केक. तर मागीर शेवय आणि उमण खाव्या. पळय आता चेक करे जल्ला की ना करणं बट चिक्के जाऊ का आणि की ओके थोडा वेळ टाइम असं. बटाट बॉईल झाला तर तो मसाला तर मिक्स करूया. वाव तो या पळा मसाला घाला हांगा सुपर. तर लायक करून आता बॉईल हाडचं दिव्या मस्त उमन रेडी जाता. तर थोडे हिंग घाल्या. आता आमकां गोत ना कशी घालची हिंग वयर दाखवून घालची की मसाला घालची असेल पुढे गोत ना. आता जस्ट आता हिंग घालता सदी थोडे घाला बस. शायद आम्ही मसला तू हिंग घालच्या विसरली तर म्हाका दिसता मसला उठू घाल असेल ते म्हाका एवढं घासना तू कसं दाखयला म्हणून. होय बट आता चिकन मीठ आणि पुरा सम केला आता लाईन होय परफेक्ट केला. तर आता लायक बॉईल येवो आज आमगे लायक ना शॉर्टकट ब्रेकफास्ट एंड लंच 2 in 1. होय तर सुपर उमण आणि शेवई. आज गणेश किडीक ब्रेकफास्ट बनायचे ना आशिल्ले. आज मेगेल आराम दिवस आम्हाला फोन आयले आम्ही शेवई ऑर्डर करतात म्हणून शेवई जायव्या म्हणून हांव जायत आम्ही नेकी और पूछ ताका हांव लेकली शेवई ऑर्डर करूया आम्ही ग्लायकन खाऊया पाय गणेश किडीक नो ब्रेकफास्ट सांगनी आशिल्ले मागीर रात्री ताका सांगले
नाजाल्यार हांव रात्रीची आलोचन करून बसता भाई कसन करचे ताचे खातीर हांव रात्री सांगून चलता. आमगे हुमण रेडी जाता असं यमी यमी शेवय आणि हुमण खावचे आहेत. ये नारळ तेल घाले हा. सुपर एक नंबर. आम्ही ट्राय केले फर्स्ट टाइम बटाटे हुमण. फर्स्ट टाइम नाही आम्ही एक पाटी केला 2 वर्स पुढे पुढे मगर हे बेस्ट कॉम्बिनेशन शेवय वटू खावचे मेगा कॉम्बिनेशन म्हाका बेस्ट लागता. डाळी वटूय लायक जाता कोळंब्या वटूय लायक जाता. हांव तर कोळंब्या वटूय खातले आता कोळंबो आसता आमगे लागीं. हांव थोडे विंगड टेस्ट आवटू खातले मागीर म्हाका पुरो मेळटलें. इवन खाली नारळेल तेल घालून लोणचें वटूय लायक जाता. म्हाका ते ड्राय फील जाता. म्हाका ड्राय जाता म्हाका दाळ घालून उनो दाळ घालून लायक जाता. नारळा रोसू रोसू हाडयलेले बट आमगे खातीर हाडूंक ते सकाळ मजा येना. म्हाका हांव म्हळ्यार म्हाका नाका म्हणून ते लायक जायना. ते दनपार इतल्या मजा येता. मेगा कॉम्बिनेशन नाही मेगा कॉम्बिनेशन हे सुपर. म्हाका स्वीट बिलकुल पसंद ना. म्हाका कसं एक माई मेसेज केलेला शेविंग करा बट माई आम्ही कर नाही आम्ही बाहेर दाखवून हाडेला तरी पण आम्ही तुमकां दाखयता तुम्ही आम्ही केल्यावरी लेखात माई शेवयांची उडगास केलेला आणि शेवय हाजीर जाल्ले. तो हांगा रेडी लायक करून बॉईल जाल्लो हे सुपर खतखत आयला आणि हुमण रेडी. आता शेवयांची पॅकेट ओपन करचे आसत तुमकां दाखोवचे आसत ताजी मागीर आमकां खावचे आसत. आता कर्टन रेजर जाता असं शेवई बुत्ती होय न्हय करेक्ट सांगला शेवई बुत्ती होय होय. सुपर वाव ओहो सॉलिड सुपर शेवई एक नंबर. चलो आता लायक करून ब्रेकफास्ट करूया आणि आंबुडचे. एक्झॅक्टली फर्स्ट प्लेटिंग करूया. प्लेटिंग करून दाखवूया तुमका. तो प्लेट आणतो शेवई घालया. लेट्स एन्जॉय. आणि हांगा प्लेट आणतो हुमण घाला. वाव सुपर कॉम्बिनेशन. आणि हाचेर नारळेल तेल घालूया. हांगा नारळेल तेल गेला सो आमगेला हांगा शेवई अँड हुमण इज रेडी टू आंबुडचे. तर आता टेस्टिंग करूया. मिगेल कॉम्बिनेशन विंगड हांव वयर दाखोवन रकोन खावचे आणि हिगेल कॉम्बिनेशन विंगड. हांव हाचे वयर तेल घाला आणि हे सायडा घाला मागीर थोडे लावन खाता. कोण ते स्पून घेऊन बसला शेवई खावच्या ग. हां म्हाका लायक जाता शेवईन स्पून ओटू खावच्या ग. कसन हातान खावच्या मजा जायत. सुपर वा 2 मिनटां हांव मांगलारा पावली. चलो हांव मेगा कॉम्बिनेशन सुपर. कितले सॉफ्ट सुपर शेवई सुपर एक नंबर जाला हे. आणि मेगेल हुमण सुपर तुगे हुमण सुपर जाला. सॉलिड जाला ना टेस्ट. होय सॉलिड एक नंबर. हुमण इतले लायक जातल म्हणून बैसला कोण तुगे बघले ना कंट्रोल जायना हांव खाता. चलो म्हाका कंट्रोल जायना. एक बाईट घेतलं न्हय तर ते क्रेविंग स्टार्ट जाला. सो आता हांव रेडी जाल्या. म्हाका ड्रॉप करूं येता साका हांव कन्विन्स केला की हाणे म्हाका सोडच्या येवं का म्हणून. वय हांव आतां कन्फ्यूज जाला. म्हाका काम आहे असं एडिट करचें असं. इट्स ओके वायफाय सोडोवचें काम फर्स्ट इम्पॉर्टंट. ओके फायन. चलो लेट जाला फटाफट. सो आज कशी शेवई सुपर आशिल्ली सॉलिड एक नंबर आशिल्ली. गंमत जालो मस्त दिसानंतर शेवई खाल्ले. भारी सॉफ्ट आशिल्ले आणि मस्त यमी आशिल्ले आणि म्हळ्यार ते नारळ घाल्लो लायक करून ते सॉफ्ट जाला. आणि आमगेल हुमण अरे हुमण एक नंबर जाला. बदाची गायस फर्स्ट टाइम इतकी लायक जाला हुमण. हांव केन्नाय करनी एका पाटी केल्यार 2 वर्स पुढे पण मागीर ताज्या पाशी लायक आत्ताच केलेलो हय सुपर. Later that same evening. हॅलो हांव जस्ट घरकडे आयलो. होय 5 मिनट मात्र जाले. जेवलो हांव जेवणी येतलो ते जेवणी आता जेवतलो. आता जस्ट घरकडे आयलो. दनपार शमकलो आता घंटे जाले 10. आज फुल टायरिंग डे फॉर बोथ ऑफ अस. दनपार ब्लॉग एडिट केले अपलोड केले आणि भायरी. आणि हांव सकाळी दोगून भायरी आता घरकडे आयलो. होय आमगेला शीन रुटीन असता. मी दोघे कुर्ता होय हा आमगे एकाची कुर्ता हांव कसन मेळटा त्या घालता. छान दिसता आमकां दोगांयले कुर्ती म्हाजी. होय हांव चड कसं पळयना कसन मेळटा त्या घालचे. म्हळ्यार ह्या पावसानी किरकिर जाला म्हाका. पावस आज पुरो दिवस भायर असेल पावसान. तू आता कसन जेवचे म्हाका वतना आतां पळय आता चपाती पीठ असं फ्रिजा भितर रंदय आसा ती चिवून कोण खावचे आणि कसं करचे. ते भितर दवरला हुमण त्या सरले
सरली बाय पळय दनपार जेवचे नको म्हाका नाची तांत चड ऑमलेट खा ऑमलेट करूया आजी वे वय आज आजी कसं ना काही आज ना खाऊया. खावेत ना वय ओके चलो कसन करूयात जेवणाचे कार्यक्रम अंग भूक लागल्यात चलो फ्रेश जाऊया एनर्जी डाऊन झाला बॅटरी फुल्ल फुस हय न्ही आता चिके पडटा पडताच मागीर चिके वय 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 त्या वय लेवल अप जाता वय लेवल अप करता चलो मागीर मेळया आता मी मम्मम करूया मम्मम करूया जेवण झालं आणि मस्त थकला आता जस्ट बॅटरी डाऊन झाला आता आज दोघे एकदम टायर्ड खरं या पावसा निमित्ताने कसं नाही या ऍक्च्युली पावसा पावसामध्ये चढ जाता कसं आज म्हाका उगत ना कितले व्लॉग केला सकाळ मात्र केला ताजी मागीर टायमा मेळ्ळी बट आईचे ते शेवय वॉज सुपर वय शेवय लायक असेल टुडे सुपर असेल शेवय वॉज हिट अरे शेवय छोड उमणे लायक असेल अरे सुपर वय हॅपी बाय तू आजी आमची गेला जेवण खाऊन हा वय ते शिकता राव तू लायक जात म्हाका पल्ले आनीक एक सांगता करच्याक तेकोन दी म्हाका कसं ना आलोचन करता मागीर चॉईस ऑन करका की येतो बाकी येतो त्याला करता तर आता मी व्हिडिओ एंड करता ते तुमको पुढे की आमका व्हिडिओ पसंद आला रे प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गाइस and don't forget to follow Konkani couple bye guys good night टेक केअर